भुरग्यानो, हे मुयांचे चित्र पळयलां. आयज आमी तांची काणी आयकया. काणयेचें नांव कश्टी मुयो. मूळ प्रकाशक प्रथम बुक्स. लेखक कांचन बॅनर्जी. चित्रकार दीपा बलसावर. कोंकणी अणकार चेतन आचार्य. काणी सादर करपी रत्नमाला दिवकार. हो उपक्रम कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांणी बुक्स दॅट स्पीक हे संस्थेच्या जोड पालवान तुमचे मुखार दवरला. तर आयकया न्हय काणी, काणी कश्टी मुयांची. पळय पळय, हांव हे रांकेंत चवथी आसा, दिसता न्ही? दावो उजवो, दावो उजवो. आमी शांतपणान रांकेंत चलतात. म्हाका एक गजाल येवजल्या. सामकें नेटान वचूंक जाय जाल्यार पांयांक चाकां लावप. बाकीच्या जनावरांवरी आमी आवाज करिनात. आमची भास वासाची. एके तरेचो वास म्हणटा, म्हजे फाटल्यान हे वटेन येयात, हांगा खावड आसा. दुसरो वास म्हणटा, अरिश्ट, थंय वचनाकात. तुमचे वरीच म्हाका केक आनी सगळें गोड खाण आवडटा. तुमकां म्हजी ताकद पळोवंक जाय? हांव ल्हान दिसता आसत, पूण हांव खूब बळिश्ट. दार बंद आसल्यारूय चलता. हांव इल्लेशे खांचींतल्यान वचपाक शकता. विश्वास बसता जाल्यार पळय, पूण एके रोयणीत आमी शेंकड्यांनी मुयो आनंदान रावतात. आवडली न्हय तुमकां काणी? आतां आमी उरफाट्या अर्थाची उतरां पळोवया. देखीक, ल्हान, व्हड, मंद, गतीन, मोटवो, लांब, बारीक, मोट्टो, घट्ट, मोव मोव, बोवाळ, शांतताय. तुमी ही उरफाट्या अर्थाची उतरां घालून वाक्य करूंक शकतली. देखीक, मूय ल्हान आसा, हत्ती व्हड आसा. तुमी केन्ना पळयलां, जाणटेली आमचे कडेन उलयतना कांय वेळार हे तरेन उलयतात. तो मुगो मुयेवरी वावुरपी. म्हणल्यार कितें? तो खूब काम करपी. हे तरेन आमी उलयतना मुयेच्या स्वभावाचेर आधारीत वाक्प्रचाराचो उपेग करतात. भुरग्यानो, ही काणी तुमकां आवडल्याच आसतली. आनीक आयकूंक जाय जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाक भेट दियात आनी सबस्क्रायब करात.